21, 28 आणि 29 मार्चाक जावपी देशव्यापी संपाक आयटकान तेंको दिला। कामगार विरोधी योजना आड आवाज काडपाक हो संप आसा म्हण कामगार संघटनेचो फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेका उलयला। RDXGOA खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। यो स्ट्रगल जो कामगारांचो आसा तो खंयचीय पार्टी येवन सत्तेर त्या सत्तेर असलेल्या पार्टीच्या कामगार विरोधी, लोक विरोधी, गरीब विरोधी जे योजना आसा ताच्या विरोध आमचो ट्रेड युनियन संघटना आख्ख्या देशाचे संघटना एकठांय येवन झुजतात। यो 21वो नेशन वाइड स्ट्राइक जो 28 आणि 29 दोन दिसांचो संप 29 मार्च आणि 28 मार्च आम्ही देशव्यापी संप पुकारलेलो आसा। आणि या देशव्यापी संपान सगळे कामगार वर्गाक आणि सगळ्या लोकांक आव्हान आहा, एक विनंती आहा, एक मागणी आहा, या स्ट्रायकाक, या संपाक, देशव्यापी संपाक सगळ्यांक सपोर्ट आसचो म्हणून। कारण कितें, सद्याक ज्या तरेन ह्यो सरकार कामगार वर्गाचेर आणि बारीक समाजाचेर हमलो करूंक लागला, ज्या तरेन म्हारगाय वाडोवंक लागला, खाणा जेवणाच्यो आवश्यक वस्तूच्यो सगळे दर वाडोवंक लागला, पेट्रोल, डिझेल, LPG जे जे पळय वस्तू आसात खाणा जेवणाच्यो त्यो सगळे वाडोवंक लागल्यात। या देशांत स्कॅरसिटी जेन्ना आमी लाखो टन्स एक्सपोर्ट करता, जावं ते धान्य, तांदूळ किंवा गंव किंवा आनी कितें आमी एक्सपोर्ट करता, त्या वेळार आमच्या देशांत म्हारगाय वाडल्या। ऑल इंडिया ट्रेड युनियनांनी कामगार वर्गांनी आयज संप करपाक पुकारलेलो आसा। कामगार वर्गाचे जे जे रास्त मागण्यो आहात, जावं ते इन्क्रीज प्रॉव्हिडंट फंड, ग्रॅट्युइटी, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेन्सेशन किंवा मिनिमम वेजेस, कामगारांचे सादे मागणी म्हणल्यार फावो ती मजुरी कामगारांक दियात, ती मजुरी हो सरकार दिवंक सोदिना। सगळे आमचे वेगळ्या वेगळ्या जाग्यांनी, क्षेत्रांनी, ज्या ज्या जाग्यांनी कंपनी आहात थंय कामगार जमोन आपलो जुलूस करतले। कित्याक वी मस्ट नो that the struggle is not only at Goa level, national level, it is at every unit level. Everywhere people have to learn to fight. एक झाले। दुसरे 29 आम्ही पणजे एक महासभा मागले आपयल्ली आहा आणि या महासभेत आम्ही कदंबा बस स्टॉपाला थंय आम्ही रावतले। कदंबा बस स्टॉप पासून आम्ही मोर्चा काढून पणजे शहरांत येतले आणि पणजे शहरांत आझाद मैदान बूक असलेल्या कारणाक लागून थंय कितें तरी कार्यक्रम कोणे तरी दवरला, कोणे तरी संस्थेन, तेका लागून आम्ही म्युनिसिपल गार्डनाच्या कुशीक थंय येवन मेळटले, मातशी सावळी आसतली आणि या खरखरीत वताक लागून आम्ही थंय यो आमचो एक मेळावो थंय जातलो।